प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वा विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 10। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, जो मेंढरांच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय दुसरे वाटेन चोडून भितर सोदता तो चोर आनी नागोणो। पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढरांचो भोंवडी। ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो ताळो आयकता आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलोवता आनी तांकां भायर आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान पोरक्या फाटल्यान ती वचोना, पूण तांचे सरशीर ती पळून वेता, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखना। जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जे तोच तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना। जेजू बरो गोवणी। ह्या पासत जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, हांव मेंढरांचें दार। म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक हांव दार। म्हज्यांतल्यान जी कोण भितर सोदतात तांचें तारण जातलें, ती भायर भितर सोदतलीं आनी तांकां चोरूंक मेळटो। चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक ना। हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें खातीर। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां कितें सांगता। तो म्हणटा, चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता। हांव येयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर हांव येयलां। बाबणीनो, आमी खरेपणी हें उतर जेजूचें ह्याचे पयलीं नय वडीन आयकत जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, हांव दार म्हणटा। म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तांचें तारण जातलें, तीं भायर भितर सरतलीं आनी तांकां चोरोवंक मेळटलो। आमी भाव भयणीनो जाणो की जेजून आमकां जुवाचो 14वा विसवोर वोड 6 तातूंत कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सोत, वाट आनी जिवीत। आनी जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता ताका सर्गीच्या बाबा कडेन हाजीर जावपाक मेळटा। म्हणजे आमच्या देवा कडेन येवंक जाय जाल्यार आमच्यान फकत जेजू कडसून येवंक जाता। जेजू जावन आसा दार। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जो लोक क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जी म्हणटा आमी बातीस घेतला, आमी भावार्थी, आमी इगोर्जेक वता, आमी खरेपणी जेजूचेर सोत मानता जाल्यार आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरतले हांव, आमी ताचें उतर सोत मानतले हांव। फकत आमी आयकोचें ना, पूण तें उतर आमी पाळटले हांव। आनी जेजू म्हणटा, जो कोण ताजे कडसून येता, म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे भितर सोदता, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरून तो आतां तें उतर पाळटा, ताज्यान आतां सर्गीच्या बाबा कडेन येवंक जाता, कित्याक तो खरेपणी ताजेर भावार्थ दवरता, तो दारांतल्यान भितर सरता। धाई वडीन तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा चोर येता फकत चोरूंक, नागोवंक आनी काबार करून उडोवंक। म्हणजे भाव भयणीनो, चोर कोण? जेजू कोणाक सांगूंक सोदता चोर कोण? चोर जावन आसा सैतान। कितले फाटी भाव भयणां मदें और आमच्या फॅमिलीन और आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातीन, आमच्या जाग्यार जे जाग्यार आमी काम करता, आमी एकामेकाक आमी नाकारता, एकामेकाचेर आड येता। आनी सैतानाक जाय
की आम्ही मासा कुडाच्या लोकांमध्ये आमची झगडी आमचे त्रास जावपाक. पूण भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की आमचे झूज आमचे झगडपण जायना आमच्या मासा भाव भयणा बरोबर, पूण जावन आसा त्या चोरा बरोबर, त्या आत्म्या बरोबर जो येता नागोवपाक. म्हणटच केन्ना आमचे बरें आमच्या भाव भयणां मदें कसले त्रास जाता, सैतानाक जाय ते त्रास जाल्ले, पूण जेन्ना जेजू आमकां जें सांगता ताजेर आमी भावार्थ दवरता आनी पळयता की म्हजो भाव म्हजो दुस्मान न्हय, ताणें वायट केलें तें दुस्मान, कित्याक त्या आत्म्यान ताका तें वायट करपाक सांगलां. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सत मानता जेजूच्या उतराचेर की सैतान येता, कित्याक चोरूंक येता, तो मारून उडोवंक येता, तो इबाड करूंक येता. आनी भाव भयणीनो, सैतानाची पद्दत वा सैतानाची चाल कशी जाता, तो पयलो चोदता, ताजे उपरांत तो नागून उडयता, तो उबाड करता आनी ताजे उपरांत तो मारून उडयता. म्हणजे भाव भयणीनो, सैतानाची चाल कशी काम करपाची, तो पयलो येता आनी आमचो सुसेग चोदता, म्हणजे आमची शांती चोदता, आमचे जे बरेपण आमचा जे जिवितान आसा ते पयलें चोदता. त्याच्या उपरांत तो इबाड करूंक येता, तो आमकां त्रासांत घालूंक सोदता आनी शेकी भाव भयणीनो आमकां तो मारून उडयता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू आयला आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर, तो आयला आमकां जिवीत मेळचे खातीर, आनी आमी खरेपणी हें देवाचें जिवीत आमी जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूच्या उतराची गरज, आमकां जाय ताजे उतराचेर सत मानूंक, आमकां जाय आमची चोत्राय ताज्या उतराचेर धरूंक. म्हणून जितली आमी जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राव धरता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी सत मानून तें करता. आतां भाव भयणीनो, सैतानाक आमच्या जिवितान चोरपाक, तेजे उपरांत आमच्या जिवितान ताका इबाड करपाक आनी आमकां मारून उडोवपाक कसलीच पदवी आसची ना. आनी आतां आमी एक परिपूर्ण जिवीत, आमी खरेपणी देवाचें जिवीत जिवंक पावतले आहा. तर आयज खरीत भाशेन देवाच्या उतराचेर आमी खरीत भाशेन नियाल करुया. हें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरुया. फकत एका कानान आयकलें आनी दुसऱ्या कानान सोडलें आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. तें उतर आमी सजमणीक घेवन आमच्या काळजांत रिगून दवरुया. तें उतराचेर आमी नियाल करून तें उतर आमी पाळुया आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.